कालवी पूल फुडले 15 दिसां भितर येरादारीक उक्तो जातलो। GSIDCचो उपाध्यक्ष प्रमोद सावंत आनी उपसभापती अनंत शेटान पुलाची पळोवणी केले उपरांत ही घोषणा केली। पुलाचेर सुमार 55 कोटी खर्च जाला। फाटल्या नोव्हेंबरांत तो बांदपाक सुरवात केल्ली। सोडन साल्वादोर द मुंद पुलाचें कामूय रोखडेंच सुरू जातलें म्हणपाचें तांणी उलोवन दाखयलां। उपसभापती अनंत शेट, साकळोचो आमदार प्रमोद सावंत आणि हेर अधिकाऱ्यांनी मेळून शुक्राराक कालवी कोरोना पुलाच्या कामाची पळोवणी केली। पुलाक सुमार 55 कोटी रुपया खर्च आयला। 1.5 वर्सां फाटीं फेब्रुवारींत कोरोना फेरी धक्क्यार बशीक जाल्ल्या अपघातांत शाळेच्या भुरग्यां सयत 6 जाण सोंपिल्ले। नोव्हेंबर 2012 ह्या पुलाचें काम सुरू जालें। वर्सां भितर हो पूल उबो जाता। हे पळोवपा खातीर आमी हांगासर आयिल्ले। ह्या पुलाचें उक्तावण जें आसा टेंटेटिवली ऑक्टोबर म्हयन्याच्या मध्याक म्हणजे खंय तरी 13-14 दरम्यान करपाचो GSIDCचो विचार आसा। जो इलेक्शनाच्या पूर्वी जो इन्सिडन्स जालो त्या इन्सिडन्सा खातीर मुख्यमंत्र्यान रोखडोच हो प्रोजेक्ट बेगिनात बेगीन पुराय करपाचो सांगलेलो। हेतूर थोडोसो जरी उशीर जालो आसत जाल्यार हो इन टायम आमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर शकलेले आसा। सरकार चोडण पुलाचें काम रोखडोच हातान घेतलो अशें उपसभापती अनंत शेटान उलोवन दाखयलां। ह्या बरोबरूच साल्वादोर द मुंद आनी चोडण असो दुसरो पूल जवळ जवळ हे टेंडरिंग प्रोसेस चालू आसा। सगळो प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसा। कांयशा तेंपान ह्या पुलाचें फावंडेशन हे करून कामाची सुरवात जातली। प्रुडंटा खातीर उदय परब। मराठी ही गोंयची भाशा आशिल्ल्यान गोंय सरकारान मराठीकय राजभास करूंक जाय अशी मागणी नामनेचो मराठी साहित्यीक संजय सोनावणीन केल्या। संजय सोनावणी सासवडे जावपा आशिल्ले 87व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचे वेंचणुकेक रावला। वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर तो गोंयांत आयला। गोंयांत साहित्य महामंडळाचे 50 मतदार आसात। आमच्या भाषेवर म्हणून केवळ एक मराठी भाषा आहे म्हणून किंवा अन्य राज्याची भाषा म्हणून जर त्याला कोणी मानून जर त्या भाषिकांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार असेल, कोणत्याही प्रकारचा अन्याय, तर त्याला आम्ही सर्व मराठी जगत विरोध करू। माझं स्पष्ट मत असं आहे की साहित्य संमेलन हा उत्सव नाही, ती जत्रा नाही, तर साहित्य संस्कृतीच्या सर्व धुमाऱ्यांना, सर्व प्रवाहांना वाट देणारी, एक दिशा देणारी, चिंतन करणारी, मंथन करणारी एक ऊर्जा केंद्र असलेली एक संस्था आहे। आणि साहित्य संमेलन हे सर्व साहित्यिकांना, साहित्य प्रेमिकांना, साहित्य रसिकांना, साहित्य समीक्षकांना, नव्या जुन्या सर्व साहित्य प्रवाहांना सामावून घेणारं, त्या सर्वांना एका सूत्रात बांधणारं असा एक तो विशाल प्रवाह बनला पाहिजे। गोवा कॅनान मडगांवचे SGPDA ग्राउंडा वयल्या प्रदर्शनात वचून इन्स्पेक्शन केलें। कितलेशेच वस्तूंचेर उत्पादनाची तारीख नाशिल्ली, बनावट नांवां आनी म्हायती, फटीची वॉरंटी आशिल्ली डुप्लिकेट उत्पादनां मेळ्ळीं। कार्मेल कॉलेजीच्या कंझ्युमर वेलफेअर क्लबाच्या भुरग्यांक व्हरून गोवा कॅनान ह्यो गजाली म्हायती म्हूण दाखयल्यो। They have to state the prices, they have to state their full addresses. As we have seen today, people are selling things in the name of America, people are selling things in the name of branded companies like Siemens and giving misleading information to the consumers. So this entire exercise is to open the eyes of the consumers. For us students, we never knew that such things happen and we never went to see, but now from henceforth maybe we'll be more alert about it. धर्मापूर सिल्लीचे सरपंच आनी उपसरपंचांक देंवयले। तांच्या आड घाल्लो अविस्वास थाराव 4-3 मतांनी पास जालो। नवे सरपंच आनी उपसरपंच पदा खातीर शुक्रारा वेंचणूक जावपाची आशिल्ली, मात वेंचणूक अधिकारीच येवंक नाशिल्ल्यान ती जावंक पावली ना। हे सरकार पक्षाचे कारस्थान म्हूण थंयचे पंच आरोप करतात। तांणी थळावो आमदार आनी मुख्यमंत्र्याचेरय फोग काडलो। 7 वांगड्यांच्या धर्मापूर सिर्ली पंचायतीच्या सरपंच आनी उपसरपंचाक 4-3 मतांनी देंवयले। उपरांत ह्या जाग्या खातीर शुक्रारा वेंचणूक जावपाची आशिल्ली। वेंचणुकेक अनुराधा सारंगाक वेंचणूक निरीक्षक नेमिल्ली, मात ती आयलीच ना। उपरांत कळ्ळें ती बरी नाशिल्ल्यान येवंक ना। BDO कडेन आमी कॉन्टॅक्ट ऑफिसान केले जाल्यार BDOच्या ऑफिसांसून आमकां मेसेज मेळ्ळा की ते सीक आसा म्हणून BDOक तेणें इन्फॉर्म केल्लें आसा टेलिफोनीक म्हणून। वेंचणूक अधिकारी येवंक ना हाचे फाटल्यान मुख्यमंत्री आनी थळाव्या आमदारांचें कारस्थान आसूंये अशी टिका पंच डॉमिनिक नोरानान केल्या। एक मनीस सीक जालो, दुसरो मनीस तडपाचो एज एन ऑल्टरनेटीव सर्वीस दुसरो मनीस कित्याक येयलो ना हांगा हाजीर जालो ना।
बिकॉज ऑब्वियसली द लिडरशीप पड आसा आमगेली दर तूं कॉन्स्टिट्युएन्सी लिडरशीप दर तूं स्टेट लिडरशीप आसा तेमकां हो इश्यू मुखार व्हरूंकूच नाका तेमकां जाय की हे आज इलेक्शन तेमकां जालोलें नाका. प्रुडंटा खातीर समीर भट. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.